Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरुवात. सावलूच्या मरणा उपरांत आमेलेकितांचेर जैत व्हरून दावीद परतलो आनी जिकलाग म्हणटात थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलूच्या झुजा मळार थावन एक मनीस आंगाक पिंजलोलें घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां? सांग म्हाका. ताणें परतीपाळ केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जण जमनीर शेवटोन मेले. सावलू आनी ताचो पूत जोनातान हेयी मेले. तेन्ना दाविदान आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी तशेंच सगळ्या तांचे बराबर आसलोल्यांनी केलें. सावलू आनी ताच्या पुता पासून सर्वेस्पराचे पोरजे आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासून ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रोडले आनी सांजे पर्यंत तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान सावलूची आनी ताच्या पुता जोनातानाची वाखाणी केली अशी. होय इस्रायेला, तुज्याच दोंगरांचेर तुजी वडवीक मारून उडयली. ते बळिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत. सावलू आनी जोनातान मोगाचे आनी अपुरबायेचे. जिवितांत तशें मरणांत ते दोशी जावंक नात. घोणीवून सुडसुडीत आनी शिवां परोस बळिश्ट ते. इस्रायलाच्या धुवानो, सावलू पासत रोडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोली आनी भांगारा श्रिंगारान तुमकां नेटयलोल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाई करतना कशे म्हूण पडले? जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगळोच खोंतीन कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो. बायलेच्या मोगावून अदीक अपुरबायेचो म्हजो तुवें मोग केलायतो. ते वीर मनीस झूज लढाई करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हात्यारां कशीं म्हूण मोडलीं? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो गंवळी. तूं राखणो कसो जुजेक वाट दाखयताय. तर आयक आमकां. केरुबीन वयर शिंवासोनार तूं बसून आसाय. एफ्रायम, बेंजामीन आनी मानसे हांचेर तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो? तुजे पोरजेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यंत पाट करतलोय? खाणांक म्हणल्यार दुखांचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवोणाक उपोट भरलोलें दुखांचें पात्र.
तुज्याच निर्मोणान भोंवतणचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मदें झगडीं करता आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. जबाब: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगोड सर्वेस्परा. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यान नजो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. ताची मोत फिरल्या. मार्को 3:21. नियाळाक आधार. जेजूक ताच्याच घरच्यांक समजून घेवंक अवघड जातालें, कित्याक तांचो भावार्थ आनी विस्वास ताच्या उलोवपाचेर उणो आसलो. आनी जेजू सोबे बरेपणान पळोवंक तीं फाटीं उरतालीं. ते पासत जेजू आपल्या गांव घरा जबर विजमितां ओ मिलाग्री करिनासलो, कित्याक तांचीं काळजां ताचे थंय पयस आसलीं. आमच्याच कुटुंबांत आमी पळयता, कोणूय कितें बरें करूंक ओ कितें आपलें मन सांगूंक सोदता जाल्यार थोडीं म्हणटलीं तो तकलेन सुटला ओ मोत फिरल्या. हें जावंक शकता घडये आपलेपणाक, निडुकायेक ओ गर्वाक लागून. दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक आनी बरें उलोवंक आयज लोक खूब फाटीं. दुसऱ्या सोबें बरी वागणूक वाडतली जाल्यार जावं कुटुंबांत, समुदायांत वा उरचे सुवातेर पिरगोजेन कांय वागणूक गरजेची. देखीक मागण्यांतल्यान काळीज देवाचे दयाळायेन भरलोलें करूं. सदांच दुसऱ्यांचें बरें पळोवंक आनी उलोवंक वावरूंक. दर मिसा भेटेच्या घोटायेन आपलीच असोकताय मांडून घेवंक. दुसरो कितें बरें ओ सेवा करता जाल्यार वळखून घेवन ताका थँक्यू, वंडरफूल ओ शाबासकी दिवंक वावरूंक गरजेची. स्वर्गा आनी संवसाराच्या बापा, दुसऱ्यान ल्हान ओस्त पासून बऱ्या मनान केली जाल्यार रोखडीच शाबासकी ओ देव बरें करूं म्हणून आमचें काळीज आनी मन बऱ्या गुणांनी भर आनी आमकां तुज्या मोगाचीं भुरगीं कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.